ठाणे सत्तरीतल्या सरकारी मुळाव्या शाळेतल्या टॉयलेटीच्या बांदकामाक वेर गेल्यात। बांदकामाचो हेर भाग कोसळपाच्या मार्गार आसा। हाका लागून विद्यार्थी, पालक तशेंच शाळेच्या प्रशासनात हुस्को निर्माण जाला। शाळेच्या इमारतीच्या हेर भागाची वायट स्थिती आसा। देखून हे विशीं संबंधित प्रशासनान बेगोबेग पावलां उखलची अशी मागणी जायत आसा। पळयात। ठाणे सत्तरी हांगातल्या सरकारी प्राथमिक विद्यालयाच्या शौचालयाच्या इमारतीन सध्या मोठो पेग आयिल्लो आसा आणि खंयच्या क्षणाक ती कोसळपाच्या स्थितीन आसा। ह्या वेळार सविस्तर माहिती अशी की ठाणे सत्तरी हांगातल्या सरकारी प्राथमिक विद्यालयाच्या इमारतीन फाटल्या भागात चेडे आणि चेडवां खातीर वेगळे वेगळे शौचालय बांधलेले आसा आणि 2 दीस फाटीं जे चेड्यां खातीर शौचालय आसा ह्या इमारतीच्या फुडल्या भागान अचानक मोठो पेग आयलो आणि खंयच्या तरी जे बांदकाम आसा हे अडकून उरलेले आसा आणि जे सकयले टायल्स आसा हे फुटलेले आसा। आणि ही जेन्ना दुर्घटना घडली तेन्ना खंयचेच भुरगे नासले, ताका लागून मोठी जिवीतहानी सुद्धा टळलेली आसा। मात ही बांदकाम आसा हे केन्ना कोसळत हे सांगू शकना, ताका लागून हेजेर उपाय योजना सुद्धा बेगीन जावपाक जाय। ह्या संबंधी जे इडे आसा हांकां जेन्ना हेची म्हायती कळयतना तेणी आज शाळेन वचून तेका पाणी केल्ली आसा आणि इमारतीन चेडे आनी चेडवां खातीर सेपरेट आसा। आणि आमी जेन्ना थंय गेले तेन्ना पयले जाल्यार थंयचे संपूर्ण जे शौचालयाची भाग आसा तेका मोठी चीर आयिल्ली आसा आणि एकंदर पयले जाल्यार ती फूल इमारत आसा ही कोसळपाच्या स्थितीन आसा अशें दिसता। ताका लागून संबंधित खातें आसा हेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन उपाय योजना करून मोठी दुर्घटना जावपाक जायना हेजेर उपाय योजना करपाची अशी मागणी पालकांनी इतरांनी केली आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।